to everyone. I really thank our Honorable Minister who accepted our invitation to launch this products from Panchamruta Group. And a special thanks to Deepali ma'am, Richard sir, and Secretary Goa FMCG Association, Chetan Kapadeji. And I wholeheartedly thank all the press and media who have already supported us in our previous launch of 2023 of 45 trials, which is one of its kind in India, wherein Goa is the only state where more than 75% of people are consuming 45 rice. So my sincere and hearty thanks to everyone. Thank you very much. Fortification वो एक वो महत्वाचा इनिशिएटिव्ह. So this is one of the initiatives that is being launched by the Food Safety and Standards Authority of India. So main reason हाजो जावन आसा की as we are all aware की hidden hunger म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. Hidden hunger is a concept wherein कोणी तो माझ्या भाशेन एक बरो मनीसूय कॅन बी सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर. म्हणजे कितें की आमकां तर बरें जिवीत जेवपाक जाय, वी वॉन्ट टू लिव अ गुड लायफ, वी नीड गुड न्यूट्रिशन. आणि न्यूट्रिशन म्हणजे आमचे दोन भाशेचे न्यूट्रिशन असतात, मॅक्रो न्यूट्रियंट्स आणि मायक्रो न्यूट्रियंट्स. सो मॅक्रो न्यूट्रियंट्स म्हणजे जे कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स जे आमचे डे टू डे वर्क करपाक जाय ते असतात. आणि मायक्रो न्यूट्रियंट्स जे आमच्या बॉडीन जायती बायोकेमिकल रिएक्शन जातात, जे आमकां जाय पडटा फॉर अ गुड लायफ, हे मायक्रो न्यूट्रियंट्स. सो जे आमचें सादारण जेवण आसा तितून आमकां मॅक्रो न्यूट्रियंट्स इजिली मेळटा. मायक्रो न्यूट्रियंट्स मेळपाक काय कारणां खातीर चॅलेंजींग जाता. फूड बिजनसीस आसा जे सादारण हे प्रोडक्ट्स करता, रायस, ऑयल, हातून हे मायक्रो न्यूट्रियंट्स ॲड करून लोकां कडेन पावयचे. सो खूब तरीकेचे प्रोडक्ट्स आमच्या मार्केटान मेळटा. तेल जावं, ऑयल जावं, हे ऑलरेडी आमच्या शेल्फान आसा. तसोच एक मोठो इनिशिएटीव आयज पंचअमृतान घेतलेलो आसा आणि तांची जी ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स तेणें आयज वाडयल्या आणि जायते आनीक एडिशनल प्रोडक्ट्स जे आमचे डे टू डे लायफान आमी खाता ते फोर्टिफिकेशनाच्या एल्बिटान हाडल्या आणि तातूंत मायक्रो न्यूट्रियंट्स हे घालून फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस केला. सो दिस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव दॅट इज बीन टेकन बाय पंचअमृता. आणि हांव DRDA थ्रू सांगपाक पळयता की सगळी जी गृहिणी घरा पासून जी रांदपाचें काम सुरू करतात थंयच्यान तांणी आपल्या घरांतल्या सगळ्यांक बरी हेल्थ दिवपा खातीर असले प्रोडक्ट्स, फोर्टिफायड प्रोडक्ट्स यूज करपाक जाय. आणि अशें केल्यार आमी जी मालनरीश भुरगीं आसात आनी तांकां आमी चांगले पौश्टीक आहार दिवंक शकतली आणि तांची एनिमीक कमी करून आमी जी 100% माल न्यूट्रिशन कमी आशिल्ले स्टेट म्हणून डिक्लेअर करूंक शकतली. इन दॅट आमी कितें केलां की पंचामृत कंपनीन आमकां अप्रोच केल्लें आमच्या असोसिएशनान. आमचे 325 चड मेंबर आसात हू आर इनटू डिस्ट्रिब्युशन ऑफ प्रोडक्ट्स. आणि आमी तांकां सांगलें की आमी तांकां बऱ्यांतलो बरो डिस्ट्रिब्युटर इन ऑल द टाउन्स दितले, वेर बाय दॅट डिस्ट्रिब्युटर वील एन्श्युअर दॅट की डोर स्टेप म्हणजे लागींतले लागीं शॉपांनी ते प्रोडक्ट्स पावतले आणि कस्टमरांक चड त्रास जावचो ना तो एक्सेस करपा खातीर. अशें आमी तांकां केलां. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट आणि वील गिव देम ऑल द सपोर्ट. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड हांच्या आजच्या ह्या नव्या 9 प्रोडक्ट्साचें लॉन्चिंग आसा. आनी तातूंतले पयलो जर प्रोडक्ट जर कितें जर आसा जाल्यार पंचामृता चक्की आटा, त्याच बरोबर जॅगरी पावडर आणि हिमालयन पिंक सॉल्टाचे बरोबर बाकीचे 6 प्रोडक्ट आसात. त्या बद्दल हांव जंबो होस्मानी जे डिरेक्टर जे आसात पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड तांचे खूब मना पासून अभिनंदन करता आणि तांकां मुखावेल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिता आसतनाच खेळ मंत्री ह्या नात्यान हांव सदांच फूड आणि हेल्थ त्याच बरोबर खेळ हे खूप अत्यंत महत्वाचे जावन आसा. आणि अशा वेळाचेर क्वॉलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्या वेळाचेर मेळटा त्या वेळाचेर क्वॉन्टिटी चड कन्ज्यूम करनासतना कमी सुद्दां जर केली जाल्यार इट गिव्स अस अ बूस्ट. आणि एक पंचामृताचें ज्या वेळाचेर हल्ली एक 8-10 दिसां पयलू एका हांव जेवणाच्या निमित्तान गेल्लो तेन्ना एका बायले मनशेची एक प्रतिक्रिया आसा की पंचामृता आपण खूप हो जो ब्रँड जो आसा तो गेली कित्येक वर्सां वापरता. त्या बायले मनशेचें अशें म्हणणें आशिल्लें की ज्या वेळाचेर आमी हे पंचामृता तांदूळ जे आसात ते आमी शिजोवपाक जेन्ना रान्नीर दवरतात त्या वेळाचेर जो टायम जो लागता म्हणजे आज एक बॅग घेतलें किंवा आनीक
2 म्हयन्यांनी बॅग घेतलें तो टायम जो शिजपाचो जो टायम जो आसा तो परफेक्ट आसा म्हणजे आपल्या त्या टायमाक आपण खंय दुसरें काम करपाक शकता ह्या त्या बायल्या मनशाची प्रतिक्रिया जावन आसा. म्हणजेच पंचामृतान जी आज क्वॉलिटी आणि त्या बद्दल ताणींचो आज गिरायकाचो जो आज विश्वास संपादन केल्लो आसा ताजे बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करतां. आणि की ही पंचामृता म्हणजे हांव क्वॉलिटी ऑफ प्रोडक्ट लोकां पर्यंत पावन तुमी तो सेवन करचो अशें आव्हान संपूर्ण गोंयकारांक करतां.